काणकोण देळेंतल्या थळाव्यांनी प्रस्तावित मेगा हाऊसिंग प्रकल्पासंबंधी खर विरोध केला। आदले नगरसेवक धीरज नायक गांवकरान प्रशासनाक शिटकावणी दिवन प्रकल्पाक विशीं बरेच प्रश्न उपरासले। योग्य चौकशी आणि योग्य कारवाय जाली ना जाल्यार ते निषेध करतलेच आणि कोर्टात वचून कायदेशीर झूज करतले अशें ताणें स्पश्ट केलें। मजगती गांवकाराच्या प्रतिनिधी नारायण नायक गांवकरान तांणी मर्यादा घालपाचे प्रक्रियेत आडमेळी हाडली असो आरोप न्हयकारला आणि पुराय प्रकरणाची अधिकृत चौकशी करची अशी मागणी केल्या। कॉन्फरन्स म्हळ्यार विशय आसा जी 4 तारखेक प्रवीण गांवकर आनी तेजो जो डेव्हलपर आसा राजेश तारी तेंची प्रेस कॉन्फरन्स घेयली आनी तेणी म्हाजेर पर्सनल एटॅक करून कांय म्हाजी इमेज वायट करपाचो तेतूंतल्यान प्रयत्न केले तेणी तेजे हांव पयलीं म्हळ्यार साम निशेध करता। आनी म्हाजो जो मेन पॉयंट आसा त्या पॉयंटाचेर तेणी आनी त्या डेव्हलपरान कांयच क्लियर आन्सर केल्ली ना। म्हणटकीच मागे मेन विशय आसलो आनी आमची गांवची भाव सगळी एक जावन त्या दिसा आमी त्या प्रोजेक्टाच्या भायर म्हणल्यार रस्त्यार तेन्ना उबी रावन आमी प्रेस केली, तुमी आसले आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी फक्त उलयले जो एक्जिस्टींग रोड जो आसा तो जाय तो त्या प्रोजेक्टार ना, जेणे करून आमच्या गांवच्या सगळ्या लोकांक त्रासदायक जातलो आनी येणाऱ्या काळांत फ्युचराक आमच्या गांवच्या लोकांक खूब वायट हें फेस करचें पडटलें। ह्या आमी प्रेस आपयली आनी मेन म्हणल्यार मुद्दो कितें आसा तेणी म्हणलें कितें काय म्हणल्यार सगळ्या लोकांक मोडून हाडलो, फोर्सान हाडलो, हे सामकें फोट आसा। तुमी खंयच्याच लोकांक सांगचें आमकां फोर्सान हाडलो, उतल्यान तोच जावन लोकांक फोन मारता तुमी कित्याक वता थिंगा। मेन जो प्रोजेक्टाक लागणारो रस्तो आसा जाय तो ना आनी तो म्हणटा आमी म्हणटो प्रोजेक्ट काम चालू जातकीर म्हणटो आमी म्हणटो तेजेर ऑब्जेक्शन आतां जागे जालें, आतां उलोवपाक लागले। 19/9/2023 ह्या तारखे हांवें सगळी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक सगळ्याक कंप्लेन केली आसा रिटर्न। PWD कडल्यान जे मागले पळय जो रोड आसा पळय सुशिला गॅरेज टू देळें निराकार मठ जो रोड गेल्लो आसा एक्जिस्टींग रोड तो फक्त अपर PWDन दिल्ली कडेन आसा म्हाका 4.2 तेजी जी रुंदी आसा 4.2 आनी एमी 10 मिटर एक्जिस्टींग रोड दाखोवन तो आतां प्रोजेक्ट पास केलो आसा। तो सामको बनावटगिरी आसा। प्रोजेक्टा वॉकिंग ट्रॅक आसा, स्विमींग पूल आसतलो, पार्किंग तूं 1,500 पार्किंग आसता तुगेली म्हाका काय लागना, पूण ज्या प्रोजेक्टा खातीर जो रस्तो आसा तो तुगेलो इल्लिगल आसा। मेन म्हणल्यार ताका एक्विशन ना। पूण खूब कडेन हांवें पळयलां आमी शेवट कित्याक तेका लागून म्हणटा आमी लास्ट आमगे कोर्टाचेर आमगे पावट आसा, कोर्टाचेर आमकां विश्वास आसा कित्याक कायद्याची लढाई घेवन आमी शेवट कोर्टाक वयतले आनी वयचेंच पडटलें कित्याक कायद्या दृश्टीन पुरेपूर हें सगळें फ्रॉड आसा। जे रस्त्याचे पळय हांवें तुमकां सांगलां पेपर आसा तोंडार सांगपाक गजाल न्हू, म्हणटकीर कोर्टाक आमी मेन वयतले कित्याक हिंगा भर वता बसप हें करप तितल्या पुरती जालें, पूण शेवट आमी न्याय मेळटा जाल्यार आमी कोर्टाकूच वचचें पडटलें आनी ते वयतले पुरेपूर हांवें तयार केल्लें आसा। प्रवीण गांवकरान डिमार्केशना खातीर ते धीरजान मंजू आनी नारायणान आपल्याक खूब त्रास केलो म्हणलें पयलीं हें सारकें खरें आनी तो आरोप करता नंबर 1 प्रवीण गांवकरान पयलीं दुसऱ्याचे आरोप करता नंबर 1 तेणी आमकां त्रास केले, आमी ताका कांय त्रास केले ना। आमची जमीन कितली आहा का आसा सगळें लोकांक खबर आहा, सगळ्यांक खबर आहा। आमी कोणाक त्रास करपाक मनीस न्हू, म्हाज्या भावाक सगळे लोक वळखता, सगळे गोंय वळखता म्हाजे मंजुनाथ सगळ्याक। हो पळय तो आरोप करता कोण मानपा ना, तेका येदो व्हड मनीस सबमनीस तो डेडलायन दिल्ल्यान सरकाराक, पूण तेजो आमी तेजेर आमी स्टडी करताले आनी अनिवार्य ज्या टायम येता त्या टायमार आमी आमची जें कितें करपाचें त्या टायमार आमी करतले। गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत।